काँक्रिटाच्या जंगलांत राजय पवार. वळख राजय रमेश पवार, जल्म 1972, गांव फोंडे. केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयांत कोंकणी विशय शिकयतात. कविता, कथा, एकांकी, निबंध अशे कोंकणी साहित्यांतले प्रकार ते बरयतात. तांच्या पावस फुलां ह्या कविता झेल्याक कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तेच परी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी मंगळूरचें सन्मानपत्र फावो जालां. गोंय दूरदर्शन आनी आकाशवाणी केंद्राचेर तांच्यो कार्यावळी सादर जाल्यात. हे कवितेंत कवीन उद्देगीकरणाक लागून झाडां रानां कापून शारांनी काँक्रिटाची जंगलां कशीं वाडल्यात तें सांगलां. आयज शारांतलो मनीस खऱ्या अर्थान मनीस उरूंक ना. तो इबाडत चल्ला. तो शुद्ध मेकळी गांवगिरी जीण परतून एकदां मेळची म्हूण आशेता. कवी हांगा शारी जिणेंत घुस्मट्टना दिश्टी पडटा. काँक्रिटाच्या जंगलांत नितळ वारें खेळचें. मागून आयलां तितलें तरी जगूंक थंय मेळचें. काँक्रिटाच्या जंगलांत पांचवें सपन फुलचें. पांचवें सपन पळयतना सवण्यांनी भुलचें. काँक्रिटाच्या जंगलांत मनशांक मोल येवचें. मोल पयशांक आशिल्लें सगळें पोल जावचें. काँक्रिटाच्या जंगलांत मनीस येवन रावचो आनी सगळ्या जंगलाचो सोबीत गांव जावचो. काँक्रिटाच्या जंगलांत वायट सगळें जळचें. मनशां मदीं वावुरतना मनीसपण फळचें.